गोंयकार पूण कांय कारणाक लागून पाकिस्तानात राबितो केल्ल्या आनी उपरांत भारतांत आयिल्ल्या जोसेफ पेरेराक भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळें। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ताका भारतीय नागरिकत्वाचें प्रमाणपत्र भेटयलें। सीएए कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व मेळपी जोसेफ हे पयले विदेश नागरीक जावन आसात। सीएए कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व मेळपी जोसेफ पेरेरा हे पयले विदेशी नागरीक जावन आसात। भारतीय नागरिकत्व मेळिल्ल्यान जोसेफ पेरेरा हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच गृहमंत्री अमित शहांचे उपकार आटयल्यात। वेगवेगळी दुयेंसां जाल्ल्या 20 दुयेंतींची जतनाय घेवपी आप मजत संस्थांक समाज कल्याण खात्या कडल्यान 2.5 लाखांच्या अर्थीक मजतीची घोषणा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केली। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यान ही म्हायती दिली। खण खात्यात कंत्राटी पद्दतीचेर कर्मचाऱ्यांची भरती करतले, तशेंच कांय कारणाक लागून बंद पडिल्लो खण अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम परतून सुरू करतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। ते भायर सस्टेनेबल ट्रान्सपोर्ट सिस्टम प्रस्तावाकूय मान्यताय दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकाराक उच्च न्यायालयान थाकाय दिल्या। आता विदेश वारी करतना अमिताक कोर्टाचे परवानगीची गरज पडची ना। फोंडेच्या सत्र न्यायालयान पालेकाराचो जामीन अर्ज भायर मारिल्लो। ह्या निवाड्यात अमित हायकोर्टात आवाहन दिल्लें। उच्च न्यायालयान ताच्या आवाहन याचिकेचेर बुधवारा निवाडो दिलो। आता विदेशात वचपाक पालेकार हांकां कोर्टाची परवानगी घेवची गरज पडची ना, असो आदेश उच्च न्यायालयात सुनावणे वेळार दिलो। आख्या मडगांवांत चोरांनी 7 घरां फोडपाचो यत्न केलो, पूण तांच्या यत्नाक यश आयलें ना। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या लोकां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां। चोरांच्या ह्या वावराक लागून आख्या वाठारांत भिरांत पातळ्ळ्या। ताका लागून राती कडेन पुलीस गस्त वाडोवपाची मागणी लोकांनी केल्या। चोरांचो हो चोरयेचो प्रकार सीसीटीव्ही कॅमेरात कॅप्चर जाला। थळाव्यांनी हे विशीं पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। तशेंच चवथ लागीं पाविल्ल्यान पुलिसांनी गस्त वाडोवची अशी थळाव्यांची मागणी आसा। चवथीच्या फाटभुंयेर अन्न आनी वखदां प्रशासन परत एक फावट सक्रिय जाला। सेगीत दुसऱ्या दिसाक म्हापशें वाठारांत कारवायो करून वट्ट 2 लाखांचें सामान केलें जप्त। तशेंच वेर्ला काणका वाठारांत परवान्या बगर आनी नितळसाण नासतना तयार करपी मिठाई वाल्याचेरूय कारवाय केली। बुधवारा सकाळीं म्हापशेच्या आंतरराज्य बस स्टँडाचेर धाड घालून लेबलां नाशिल्लीं मसाल्यांची पॅकेटां, फरसाण, बिस्किट्यो तशेंच मिलावटीचें बोकडेचें दूद जप्त केलें। 2 म्हयन्यां आदीं सावनूच एफडीए कारवायो करपाक सुरवात केल्ली। ही आमची 8वी कारवाय जावन आशिल्ल्याचें एफडीए अधिकारी रिचर्ड नरोनान सांगलें।
लेखी हमी दिनात तो मेरेन आंदोलन सुरूच दवरपाचो निश्चय घेतिल्ल्या टॅक्सीकारांनी निमणे मंगळारा राती लेखी हमी मेळे उपरांत सव्या दिसा आंदोलन फाटी घेवपाचो निर्णय घेतलो. गोवा मायल्स काउंटर बंद करपा सयत पार्किंग शुल्क उणें करप, लिंक रोडावेलो टोल रद्द करप अशा मागण्या खातीर पेडणेच्या टॅक्सीकारांनी फाटल्या सप्तका सावन आंदोलन सुरू केल्लें. मागण्यांचेर चर्चा करून उपाय काडपा खातीर टॅक्सी वेवसायिकांची सोमारा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे कडेन मंत्रालयात बसका जाली. टॅक्सी वेवसायिकांच्या 6 मागण्यांचेर बसकेक चर्चा जाली. महाराष्ट्रात शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याची जाल्ली परिस्थिती पळोवन गोंयांत आशिल्ल्या सगळ्या पुतळ्यांचेर सरकारान लक्ष दिवचें आनी तांची देखरेख करची अशी मागणी बस मालक संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप तामणकरान केल्या. गोंयांतूय तसोच प्रकार घडूं येता म्हूण तांणी दिल्ल्या निवेदनाची मुख्यमंत्र्यान दखल घेवची अशें तो सांगता. भारतांत चर्चेत आशिल्ल्या मंकीपॉक्स व्हायरसाचेर नियंत्रण हाडपा खातीर जतनाय घेवपाक जाय. आतां घराच कडेन चांचणी करपा खातीर WHOन मंकीपॉक्सची चांचणी करपा खातीर RT-PCR किट उपलब्ध केल्या. हो मंकी व्हायरस एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशा मेरेन रोखडोच पावता. CDSCOन ह्या मंकीपॉक्स किटाच्या निर्णयाक मान्यताय दिल्या. राज्यात हवामान खात्यान 1 सप्टेंबर मेरेन येल्लो अलर्ट जारी केला. वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. अजून मेरेन 151.94 इंच इतली पावसाची नोंद जाल्या अशी माहिती हवामान खात्यान दिल्या. फाटल्या कांय दिसा सावन सेगीत पडपी पावसाक लागून बाणावलेची शेतां उदका पोंदा गेल्यात. 6 दीस पयलीं शेत रोयिल्लें आतां पावसाचें उदक शेतांत भरिल्ल्यान तें कुसलां. ताका लागून शेतकारांचेर संकश्ट आयलां. सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हणून शेतकारांनी मागणी केल्या.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. IITच्या नावान सरकाराची जमनीचेर वायट नदर आशिल्ल्याचो आरोप काँग्रेसीन केलो. सेज, नायलॉन, 66 आनी फर्मागुडेर जमीन आसतना रिवोण सांग्यार 10 लाख चौकण मीटर जमीन रुपांतरात करपाची घाई सरकाराक कित्याक आसा असो प्रश्नय काँग्रेसीन उपरासलो. हे व्हडले गुड्डुलेसांव आशिल्ल्याचें काँग्रेसीचें म्हणणें. व्यावसायिक सामाजिक बांदालिकाय निधी खाला वट्ट 700 कोटी खर्च करून गोंयांत 500 इलेक्ट्रीक बशी मेळटल्यो. राज्यांत सस्टेनेबल येरादारीची गरज आसा, तेन्ना वेळा प्रमाण ह्यो बशी वेवस्थीत निश्चित करतले अशें येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होचें म्हणणें. आस्कामा बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या अल शदाय चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या चायल्ड केअर युनिटाचेर उच्च न्यायालयान सुमोटो घेतला. बाल कल्याण समितीक उच्च न्यायालयान ह्या चायल्ड केअर युनिटीची तपासणी करून शुक्रारा अहवाल सादर करपाचे निर्देश दिल्यात, अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी दिल्या. राजधानी पणजेतले 11तले 8 रस्ते 15 दिसात स्मार्ट जातले. विवांता ते काकुला मॉल मेरेनचो रस्तो आदींच जाल्लो आसा. आता स्मार्ट सिटीच्या 7 रस्त्याचेर रबर सोलिंग कॉन्क्रीटाचे करतले. उरिल्ल्या 3 रस्त्याचे काम महानगरपालिका करतली. ह्या बाबतीची माहिती महानगरपालिका बिरेस्तारा उच्च न्यायालयात मांडटले, अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. हिस्ट्री शीटर सतीश गावसाड आता आनीक एक फसवणुकीची कागाळ दाखल जाल्या. सरकारी खात्याक LDCची नोकरी दिता म्हणून एकल्याक तांणी 7 लाख रुपयांत चुनो लायला, अशी कागाळ ताचे आड दिवचल पुलिशेंत नोंद जाल्या.
माळवली सत्तरी हांगा दिगा दुकाना लागसार पपिहा देसाय हांच्या घराक उजो लागपाची घडणूक घडली. ह्या घडणुकेन सुमार 2 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याचे कळटा. वाळपयच्या उजो पावलपी दळाक सुमार 1.5 लाखांची मालमत्ता वांटोवपाक येस आयले. देसाय हांच्या घराकडेन वचपाक बारीक पायवाट आशिल्ल्यान जवानांक वाहन रस्त्यार दवरून सुमार 500 मीटर चलून वचचें पडलें. IPB अंतर्गत कसिनो आणि गेमिंग झोना खातीर मान्यताय घेतिल्ल्या डेल्टा कॉर्पोरेशन लिमिटेड कडल्यान मोठ्या प्रमाणात दोंगर कापणी जाता असो आरोप काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकारान केला. पाटली नॅचरल कव्हर, पाटली कल्टिवेबल अंडर इरिगेशन कमांड एरिया हे जमीन प्रकारान दोंगर कापणी जाल्ल्याचो दावो. हाचेर मंत्री विश्वजीत राणे कारवाय करतलो काय कितें असो प्रश्न अमितान उप्रासला. बेकायदेशीर प्रमाणात जमीन कातरपाचो प्रकार उक्ताडार येत आसा. पेडण्या आणि साल्वादोर द मुंद वाठारांत व्हडा प्रमाणात दोंगर कापणी करपाच्या कामाक सुरवात आसा. बुधवारा नगर नियोजन खातें, भौशीक बांदकाम आनी मामलेदारान ह्या प्रकाराची पळोवणी केली. हडफडे आणि धुळेर म्हापशेच्या स्कुलांनी चोरी करपी 6 जाणांच्या टोळयेक खंडून पुलिशेन अटक केली. हे सगळे चोर 18 ते 20 वर्सांचे आसात. पुलिसांनी तांचे कडल्यान चोरयेचें सामान जप्त केलां. 15 दीस पयलीं ह्या दोनूय स्कुलांनी चोरी जाल्ली. फाटल्या दिसांनी पडिल्ल्या उटंगाराच्या पावसाक लागून गोंयांत जायत्या वाठारांनी झाडांची पडझड तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यो. हाका लागून लोकांक व्हडा प्रमाणात लुकसाणाक तोंड दिवचें पडलें. सांगे तालुक्यांत अशीं 65 प्रकरणां नोंद जाल्यात. आतां पर्यंत 47 दावे मंजूर जाल्ल्याचें सांगेचे मामलेदार सिद्धार्थ प्रभू हांणी सांगलें.
नाणूस सत्तरी हांगा बिरेस्तारा सकाळी 9:30 ते दनपरात 2 पर्यंत लायट आसची ना. वीज दुरुस्तीचे कितें काम आशिल्ल्यान तशेंच एबी स्विच दुरुस्ती करपाची आशिल्ल्यान वळगे ग्रामपंचायत वीज पुरवठो बंद उडोवपाचो थारायला. ह्या वेळार थळाव्यांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन तांणी केलां. हालीसराक भारतात डेंग्यूच्या दुयेंतींनी वाड जायत आसा. थंडी, जोर ही डेंग्यूची मुखेल लक्षणां. आंग दुखणें, तकली दुखप अशी लक्षणां दिसून येत जाल्यार लागसारच्या भलायकी केंद्रात रोखडेच दाखल जावचें अशें आवाहन दोतोर करपाक लागल्यात. तशेंच जळाराय साचपाक दिवची न्हय. चवथीच्या बाजारांत येरादारीची आडमेळ जावची न्हय. अंदूय चवथी पयलीं 3 दीस वाहनांक बाजारांत नो एंट्री लागू आसतली. फुडल्या बुधवारा तारीख 4 सप्टेंबरच्यान ह्या निर्णयाची कारवाई जातली. चवथ काळात शारांतली येरादारी वेवस्था निश्चित करपा खातीर बुधवारा दिवचल पालिकेन एक बसका घेतिल्ली. नगराध्यक्ष कुंदन फळारी आनी मुखेल अधिकारी सचिन देसाय हांच्या मार्गदर्शना खाला जाल्ले हे बसकेक येरादारी पुलीस, उजो पावलपी दळाचे अधिकारी तशेंच नगरसेवक आनी वेपारी संघटनेचे पद अधिकारी हाजीर आशिल्ले. गाळशिरे कवळे उटंगाराचो पावस पडिल्ल्यान 2 घरांचेर तशेंच 2 खोपींचेर आंब्याचें झाड कोसळपाची घडणूक घडली. सुदैवान कोणाकूच जिवीत हानी जावं ना, पूण सुमार 5 लाखांचें लुकसाण जाल्ल्याचें कळटा. उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थळार येवन झाड कुशीक काडलें आनी सुवात मेकळी करून दिली. हालीसराक लोक पीओपी गणपतींच्या मुर्त्यांक चड पसंती दिवपाक लागल्यात. मात अशें आसतना लेगीत दामट शेल्डेचो 19 वर्सां पिरायेचो साई आपल्या पुर्वजां कडल्यान मेळिल्ल्या चिकण मातये पासून गणपती तयार करपाची कला आयजूय जपता. ताच्या आजच्यान सुरू केल्ली चिकण मातयेचे गणपती तयार करपाची परंपरा ताणें आयजूय चालू दवरल्या. ताच्या बापायन ही कला फुडें व्हेली खरी, मात कामाक लागून ताका समतोल दवरपाक जमना म्हणून ह्या धंद्यात साईन लक्ष घालपाक सुरवात केली. दर वर्सा 30 ते 35 चिकण मातयेन आकार दिल्ल्यो गणपतीच्यो मुर्त्यो तो तयार करता. ते भायर तो तये दिसाक म्हळ्यार चवथीच्या आदल्या दिसाक गौरी पुजनाक लागपी गौरीच्या मुर्त्यांकूय आकार दिता.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सुपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.